आंतरराज्य डिजिटल अटक फटवणूक प्रकरणात गोंयांतल्या सायबर गुन्यांव फाट्यान व्हड कारवाय केल्या। 1,42,00,000 वयर फटवणूक प्रकरणात आसामांतल्यान 2 आरोपींक अटक केल्या। गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 1,42 कोटी रुपयाच्या आंतरराज्य डिजिटल अटक सायबर फटवणूक प्रकरणात आसामांतल्यान आरोपी आशादुल इस्लाम पिराय 24 आणि यास्मिना अहमद पिराय 32 हे दोग मूळ आसामांतले हांकां अटक केल्या। आरोपी आपूण सीबीआय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी म्हूण सांगून दिवचलच्या एके बायलेक पैसे हस्तांतरीत करपाक लायले। हाचे आदी आसामात अशाच प्रकरणात आरोपींक अटक केल्ले आणि त्या साधनांचो वापर जायत्या फटवणुकांनी केला। तातूंत आनीक एक गोंय प्रकरण 43.5 लाख रुपया आशिल्ले। गोंय आणि आसाम पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेत ही अटक केल्या आणि आरोपी हेर सायबर गुन्यांवातय संबंधित आसात असो दुबाव आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।